कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हय ना करून निमणे नवे शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले। पहिली ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग जून महिन्यात सुरू जातले, जाल्यार इयत्ता 6वी ते 10वी तसेच 12वीचे वर्ग सकाळी 11:30 मेरेन चलतले, अशी माहिती दिवपी परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले। अवेरनेस काल जे सर्क्युलर काडला ताजेर कित्याक आपल्याक खबर ना अशें कोणाकूय जावपाक जायना आनी कितें बारीक कितें क्वेरी जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता तें सगळें क्लॅरिफाय करपाक। पयलीं म्हणल्यार NEP आमी इम्प्लिमेंट करपाचें हें 3रे वर्स। 2 वर्सां फाटीं आमी NEP फावंडेशनल लेवल 1 लायली, परत ती फावंडेशनल लेवल 2 लायली आनी 9वेक लायली। सो अंदू 3rd वर्स आमचें आमी फावंडेशनल लेवल 3 वता। नेक्स्ट म्हणल्यार 9वेक लायिल्ले अंदू 10वेक वता आनी 3री आनी 6वी हातून ह्या 2 स्टेजीक म्हणल्यार सगळ्यो आमच्यो स्टेजीस फावंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी हाची पयली स्टेज ऑर फुडली स्टेज ह्या वर्साच्यान सुरू जाता। आनी त्या खातीर आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचे एकाडेमीक इयर जुनान सुरू जाताले ते एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य थारला। मात गोंय सरकाराच्या या निर्णयाक विरोध करून पालकांनी ताचे आड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। उच्च न्यायालयान मागयल्ल्या सुचोवणी आनी हरकती दाखल करपाच्या सल्ल्या प्रमाण वट्ट 4047 इतल्यो हरकती आयिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले। मात हातूंत कांय हरकती एकाच सारक्यो आशिल्ल्यो जांचेर फक्त स्वाक्षरी वेगळ्यो आशिल्ल्याचे जिंगडे उलयलो। ऑब्जेक्शनाचे फिगर्स इंडिविज्युअल 3946, 3946, असोसिएशन्स 9, 9, PTAs 89 and some prominent figures ex-politicians 3, total 4047, 4047. मजगती 9वेच्या विद्यार्थ्यांक खंयचोय विशय क्लियर केलो ना जाल्यार लेगीत तांकां 10वेक बसपाक मेळटले, पूण तांणी 10वेचें शिक्षण घेतना आपले 9वी इयत्तेच्या विशयांत परीक्षा दिवन ते क्लियर करप सक्तीचें आसा। 9वेच्या वर्गातले विशय क्लियर केले बगर 10वेच्या परीक्षेक बसपाक मेळचे ना अशें गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेट्टीन स्पश्ट केलें। उरले तांचे 1 किंवा 2 विशय उरलेले किंवा तांचे विशय उरले चड जाल्यार ताका न्ही आमी 80 म्हणून दिले। सो अलाउड टू कीप द म्हणजे 9वेचो भुरगो फेल जर जालो, फेल म्हणना आमी ताका नेक्स्ट इम्प्रुवमेंट, तो 10वेक येवन बसतलो, पण 10वेक बसता आसतना 10वेचो तो शिकतलो, पण त्याच वेळार तो 9वेक ताजो पेपर जर उरला आसत जाल्यार तो क्लियर करतलो। तो पेपर क्लियर केल्या शिवाय ताची 10वेची परीक्षा ताका दिवंक मेळची ना किंवा ताचो रिजल्टूय दिवंक मेळचो ना। ही वोंट बी डिटेन ताणें तें 80 म्हणून आमी तो दिला, ती प्रोविजन दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।